आमी हांगा दड्यावयले दड्या गुळेली 70 गो हांगासले आमी रहिवासी आसा ना आमच्या गांवान मेन म्हटल्यार टॅलिफोनाचो मोठो प्रॉब्लेम आहा कित्याक हांगा अंडर लँडू आमकां लायन ना फोन आमकां ना तेन्ना आमकां फोनाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता सो आमी आमचो जो वार्ड पडटा तो पंचायतीक गुळेली पंचायतीक पडटा आनी आमी खुबदां असो प्रयत्न केल्लो की रेंजीक लागून आमकां सरकारान मातशी मदत करची म्हणून कित्याक हांगा कोण बरो ना जालो एक मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार बरो नासल्यारूच चड आसता की आमी बरो ना जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करून बाबा कोणा आपयतलो गाडी आपयतलो 108 आपयतलो जावं खंयची भाड्याची सुद्दां गाडी आपयतलो जाल्यार प्रॉब्लेम खूब जाता ताका लागून आमचे आतां भुरगे पळय सगळे शिकपी आसा फाल्यां सकाळीं खंय भायर वचपाचें कितें कॉल एक येवपाचो आसा जाल्यार इम्पॉर्टंट तोवूय येयना कांय ना आनी प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां एक जाग्यार नेटवर्क मेळटा खरो बट आमकां थंय वयर वयचें पडटा आनी खूब प्रॉब्लेम्स जाता अशें लागून आमकां एक नेटवर्काचो सामकी गरज आसा तेन्ना आमी नेटवर्क आमकां मेळचो म्हणून आमी हांगा एक धोरण घेतलेलें आसा नेटवर्काक लागून रेंज नासलेल्या कारणान आमकां इंटरनेट बीन यूज करूंक मेळना आनी आमी कसले प्रोजेक्ट बीन आसल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन बीन काडपाक पयस बरें दुसऱ्या गांवांनी हितून वयचें पडटा सिटीनी बीन वोन काडचें पडटा सो आमकां तो एक व्हडलो त्रास जाता आनी आमकां नवें नवें शिकपाक बीन मेळना कितें इंटरनेटार येयलें जाल्यार आमकां हें मेळ्ळा बीन ना आनी आमकां नेटवर्काक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां हांगासर नेटवर्काक खूब त्रास जाता म्हणजे आमकां हांगासर 1 किलोमिटर वयर वयचें पडटा थंय रावपाक रेंजी रातचो कॉल येयलो आनी कितें येयलो जाल्यार आमकां हांगासर कॉल लागना आनी हांव प्रायवेट कंपनीन कामाक आसता सो आमकां थंयसरल्यान आतां ड्युटेक आनी कित्याक बी कॉल येयलो चेंज करूंक जाय आनी कितें अशें तशें कितें जालें सो आमकां ते कॉल लागना त्या लागून आमी मागीर ड्युटेकूय पावना कामाकूय सारकें पावना आनी कित्याकूच आमचें कसलेंच काम उरना सगळीं पेंडींग कामां उरता सो आमकां नेटवर्काचो सगळ्यांतलो व्हडलो म्हणटा तो आमकां प्रॉब्लेम जावन उरलेलो आसा तो अशें दिसता की हो गांव असो एक कडेक कसो उरला आमकां खंयसर हांगासर रेंज गावना आनी कितें ना त्या लागून आमी सगळे जाण भुरगे मागता की सरकारा कडेन आमकां एक टॉवराची रेंजीची वेवस्था करून दिवची म्हणून आमी जिओक सुद्दां ट्राय केल्ली ते म्हणटा हांगासर अशें तशें प्रॉब्लेम आसा तर आतां प्रॉब्लेम अशें आहा की जमीनवाला जमीन सुद्दां दिवपाक रेडी आहा सगळे पंचायतीक ठराव घालून सगळे पास जाल्ले आहा एनओसी सुद्दां दिवपाक तयार आसा अशें खुबशे हें जाल्लें आसा आमचे सेटलमेंट जाल्लें आहा तेन्ना हेजेर सरकारान बरी भर दिवन आमकां टॉवर घालून बेगीन एक्शन जाता तितली घेवची समज आतां एमर्जन्सी कोणी आसा समज 108 एक जाणटेली कोणी अशी जालो भुरगो येलो ताका कॉल करतलो जाल्यार चान्सीस कांयच ना भाड्याची गाडी सुद्दां चान्सीस ना हे इतले रानान भितर पडटा हेका आमकां रेंजीची सामकी गरज आसा आनी हेजेर तुमी बरो विचार करून आमकां हे टॉवर घालून दिवचें अशें तुमचे कडेन हांव हें मागतां.